दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपॅटी आणि कार्डिओलॉजी सुरू करना तो मेरेन साश्टीच्या लोकांक सरकार न्याय दिता अशें म्हणपाक शकना. खोर्ले मेडिकल कॅम्पाक विश्वजीत राणे उलयलो. आम्ही जोपर्यंत साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक आणि कार्डियाक आम्ही चालू करू शकना तोपर्यंत आम्ही छाती दुखून सांगू शकना की आम्ही योग्य तरेची आरोग्य सेवा आम्ही साश्टीच्या लोकांक दिल्ले आसा. ते आम्ही दिवारच्या लोकांक आणि बाकीचे कडेन कितें करपाक जाय त्यांनी फक्त आयडेंटिफाय करून दी जमीन. तेजे नंतर हांव तेजेर फुल स्विंग काम करून हांव मिनिमम 10 बेड जे आम्ही हॉस्पिटल ते उबे करपाचे इलेक्शना पयलीं आम्ही काम करतले. आरोग्य क्षेत्रांतल्यानूच आम्ही 5-7 हजार नोकऱ्यो तयार करू शकता हे कल्पना घेऊन आम्ही फुडें सरल्या. जागो फायनल करचो वेंचणुके आदी 10 खाटांचे हॉस्पिटल बांदून दिता म्हूण आमदार राजेशाक उतर. त्याच्या भितर जर त्या मदल्या टायमान जर कोण जर बरो ना जाल्यार थंयसर सोय मेळना पण आमी ताका जस्ट एक 10 बेड हॉस्पिटल 10 बेडीचें एक बेडेड हॉस्पिटल आमी तेजे कडेन मागला. जागो आमचो अवेलेबल आसा. तेणी सांगला जस्ट आपण आपली टीम धाडटा. हांव तेजे कडेन बसून तेच उलयताले हेल्थ मिनिस्टरा कडेन आनी तेणी सांगला आमकां जागो तूं दाखय आमी काम रोखडें इमिडिएटली विदीन इलेक्शनाच्या पयलीं आमी तेचे तुका जाय तशें बांदून दिता. त्याच बरोबर आनी एक ताका प्रोपोजल घातला. दुसरो की कुमारजुवा गांवान आमच्या कुमारजुवा मतदारसंघ म्हणजे कुमारजुवा स्पेशली कुमारजुवा पंचायतीन थंयसर आमकां एक 10 बेडेड हॉस्पिटल जाय. हेंय हांवें तेच्या कानार घातला आनी दोगांचे आमचे बसल्या तेन्नाय चर्चा जाल्या. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार.